लगातार 2 वर्सां गाजता आणि लायफगार्ड AITUCच्या युनियनाच्या नेतृत्वाखाला आपले प्रश्न सभे मजार आणि सरकारा फुडें दवरल्यात. 2 फावटी आमकां स्ट्रायकार वयचें पडलें कित्याक सरकार आमचें आयकून घेयना. आनी कलंगूटचो आमदार तांणी दोगांयनी एकाच मंचार उबे रावन आश्वासनां दिल्लीं. 5 म्हयने जाले ही आश्वासनां दिवन कांयच आश्वासनां पूर्ण करूंक ना. ताका लागून कामगार तांणी जनरल बॉडी मिटींग घेतली आनी तांतूं आमी थारयलां 72 hours स्ट्रायक करचें म्हणून. 72 hours strike will commence from 20th of May and it will be until 22nd of May. संप करपाचो ना, पूण हे सरकार आमकां संप करपाक भाग पडटा हो एक महत्वाचो मुद्दो आसा. आनी जर तर ह्या संपान कितेंय जालें जाल्यार तेजी संपूर्ण जबाबदारी सरकाराची आसतली. कित्याक आमी इनफ स्ट्रायक नोटिसीस दिल्या. पयलींची स्ट्रायक नोटीस कंटिन्यू जाता, आमकां नवी आनी स्ट्रायक नोटीस दिवपाची गरज ना. कित्याक दिस स्ट्रायक नोटीस इज वॅलीड फॉर 6 months आनी इन कंटिन्युएशन ऑफ दीस स्ट्रायक नोटीस वी आर गोईंग ऑन स्ट्रायक फ्रॉम 20th, 21st and 22nd फॉर 3 days. लोकांक विनंती आसा की तांच्यांनी दे शूड नॉट वेंचर आउट इन द सी ड्युरींग दीस पिरियड बिकॉज लायफगार्ड्स विल नॉट बी देर. टुरिस्टांकूय आमची विनवणी आसा की डोंट वेंचर आउट इन द सी फॉर 20, 21st and 22nd May 2016 बिकॉज लायफगार्ड्स विल नॉट बी ऑन द ड्युटी. आमच्यो मागण्यो आसा ह्या संपान की 2,500 मुख्यमंत्र्यान अनाउन्समेंट केल्लें की तुमी जॉयन जायात, संप फाटी घेयात, जॉयन जायात कामाक. 2,500 रुपया तुमकां पगार वाड जातलो. 14 दिसांचो स्ट्रायक पिरियडाक आमकां फूल पगार दितले, कांयच डिडक्शन जावचें ना. एक कमिटी अपॉयंट करतले आनी ती कमिटी रेग्युलरायजेशनच्या इश्यूचेर ड्वेल करतली म्हणून. 16 कामगारांक आमी ताबडतोब भितर घेतले म्हणून. अशे खुबश्यो मागण्यो सरकारान लिखीत रुपान आमचे कडेन केल्या, आश्वासनां दिल्या, पब्लीक आश्वासनां दिल्या आनी ती सरकारान पाळपाक जाय आनी ती पाळपाक भाग पडपा खातीर हो संप आसा.